प्रसाद पॅकिंग जावचीच कूडी आहे. एक प्रसाद काउंटर 2 नारळा वडे 2 अनार हो आणि पुरा जावन तशें मागीर ते पॅक जावन तशें लागून पुरा एक काउंटर होता. यूथ ऑफ GSB सेवा मंडळ मुंबईचे 68 वर्ष म्हणजे 68th इयर गणेशोत्सव सेलिब्रेशन दाखयता आसाची. आयला हांगा प्रसाद वितरण आसता. तुमकां गोत आसा एक पॅकेटान तो प्रसाद दिताची. ते कशी पॅक जाता म्हणाल विशय तुमकां कळका म्हणून सांगून हे कुडाक आयला. ह्या कुडांत कसं म्हळ्यार प्रसाद पॅकिंग जावचीच कूडी आहे. मिगल टू शिवानंद शणै माम आसाची. शिवानंद माम आतां एक खंयचे एक भक्तान येताना भितरी ताका एक कसं म्हळ्यार देवालय दर्शन जावका आनी घरा वताना घरान तो प्राय जाल्लो आसताची कोणेय असतात तांगे लोटे येन तिला प्रसाद वरका म्हणून प्रसाद खाल्ल्यार एक वर्साचे पुरा एक मग्गेल पुरा जत्ता म्हणाल एक नंबिकच. हे कुडान तो प्रसाद पॅकिंग जाता कशें जाता म्हणून तुम्ही सांगा. या म्हळ्यार हांगा अप्प येता अप्प तयार जावन अप्प आयल्या नंतर हांगा पॅकेट जाता. पॅकेट जावन ते काउंटरार वता. हे अप्पे काउंटर कळ्ळें तुका अप्प पॅक करचें मुखार वचचें सांगता हांव तुका. एकडे पळयता आसा तुमी एकडे पॅकिंग करता पंचकजाय ते करता आसा दीस ते एकडे करता आसाचे एकडे अप्प करताचे अशें पुरा बायल मनशां कितले जन वॉलंटियर्स आसा. उणें 150 जन बायल मनशां आसा टोटल एक 100 जन दादले मनशां आसात. कशी हे चवथी टायमाक येवन पावता की ताच्या फुडें तुमी कसं नाही ग्रुप क्रिएट करचे कसं नाही. फुडें मिटींग जाता आसता पुराय आसता तांकां कशें काम करता तें पुराय सांगता आसता ती वॉलंटियर्साक. मागीर तांगेली येवन तांकां बॅज दिता ती हांगा बसता ती पॅकेजांनी करून थंय काउंटरार दिता तशें. आणि हे एक टिमान तूं सर्व का म्हळ्यार आतां ह्या वर्स व्हिडिओ पळोवन मस्त जाणां एक आश जाता हांव एक सेव करता देवाल वचून म्हणून तांणी खंय येवं सेव करे तशें कांय ना. तांकां बॅज दितना फ्रुट्स काउंटर म्हणून दिता ते कळ्ळें ते हांगा येवन तांणी हें करता प्रसाद काउंटर तशें म्हणून हांगा घेवन तांणी सर्व करता तशें कांय ना. आमी कोणाक भायर कशें वचचें म्हणून सांगना ते खंय जाग आसता की बसून तांणी तांगेलें काम करतात. कळ्ळें येद्रावाचे हांगा पळयता आसा हांगा कसं जाता आसा पळय हे हांगा अप्प वय पळय हे अप्प जाता पोवय आसता एक पोव ना जाल्यार अप्प करता न्ही थंय नाकून तशें येता आनी थंय नाकून ते वचून सीदा थंय पळय ते परत तो पॅक जाता म्हळ्यार खंयच्याचें रोल हेजे सॉरी पोवाचें पोव आनी पुराय जावन तशें मागीर ते पॅक जावन तशें नाकून पुराय काउंटर वता कळ्ळें अशें हांगा आयल्यार अशी हांगा एकडे एकडे हांगा 2 नाल्ला वडे एक प्रसाद काउंटर 2 नाल्ला वडे 2 अनार म्हळ्यार डाळिंब आनी 2 तुगेले एप्पल नंतर एक ड्रायफ्रुट्सा पेटी ही पळय ड्रायफ्रुट्सा पेटी एक प्रसादान तूं कळ्ळें हय. आनी तूं ड्राय फ्रुट्स आसता 5 तर्फेचे ड्रायफ्रुट्स आसा कळ्ळें ते ताजे नंतर हांगा अप्प आसता ते कडेन पळय हांगा हो अप्पा पॅकेट हाजे नंतर हे पनकादे कळ्ळें ताजे नंतर ते पुरा ಒಟ್ಟು जावन हांगा येता हाजे नंतर तातूंत गांद आनी तुगेले दारू घालून फायनल टच हांगा येता हाजे नंतर तातूंत भरता ट्रेन तूं कळ्ळें आनी तशी 2 काउंटर आसा एकडे तेकडे उड्यान दिवसाक 14-15 पळय भरतात काउंटरान कळ्ळें आनी वॉलंटियर येता आसता ती वता आसता तांकां सेव करून तांणी वता आसता तशें कांय कंपल्सरी कांय ना कळ्ळें. एकडे पळयता आसा तुमी एकडे संतोषान झूम करून दाखयल्यार तुमकां कळटा हें प्रसादाचें एक पॅकेट प्रसादाचे पुरा आयटम तेकडे फूल आसा पुरो तशी गांद आसा पुरो धार आसा पुरो पुरा आतां शिवानंद मामान सांगिल्ले वरीची पुरा रेडी कर न्हू हे बॅगा भितर घाल न्हू नेक्स्ट हे गणपती येद्रावत मागीर स्टेजार वता प्रसाद म्हणून मागीर तो कोण कोणाक पूजा आसा की थंय नाकून कलेक्ट करता. हे तशी 2 काउंटर आसा हांगा थंय कसं जाता की तशी हांगा अशी जाता आनी तिनीच म्हळ्यार हेकडे हेकडे पळोवया 2 सेम काउंटर जाता रे हेकडे काउंटर आसा हेकडे फ्रूट कब्बू कट करता आसाच हांगा रंगपुजेचे आनी तुगेले रात्री पुजेचे आनी मध्यान पुजेचे आनी पुरा हांगा तयार जाता. आतां रंगपुजेक तुगेले पान आसा 21 वेळ एक पूज म्हळ्यार एक हें 21 काट आसता कळ्ळें तशीच मध्यान पुजेक तुगेलें एक ताट म्हूण आसा म्हळ्यार तें देवाक निवेद करचें हें मध्यान पुजेर ताट तें कळ्ळें मध्यान पुजेक कितलें आसा तितलें ताट ते स्टेजार वता आनी कोणाक सेवदार आसा पळय तांकां ते स्टेजार लागून दिता ते तशें
कळ्ळें आनी हें पुरो आमगेलें ओल्ड हें वीक हें पुरो ओल्ड आमगेलें हांगा सुमार वर्स दाखून तेंगेलें तेच सेवा कळ्ळें तुका सुमार वर्स दाखून एक मिनिट या मामाला उलया माम तुम्ही मस्त वर्ष दाखवून हे काम करता असं म्हणून कळतं तुमगे तोंडार त्या खुश आहे 74 दाखवून मामाला नाव कशी फर्स्ट सांग ವಿ ಎಂ ಪೈ 1974 దాకోను ఆ గణపతి కడ ఎత్తేసాను కడరి ఈ గణపతి మిగel కంపెనీ ದಿತ್ತಸಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ತದ್ ತಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಯ್ಸನು ತದನಂತರ ಅವು ಕಸಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ 2004 दाखवून ಹಂಗೆ होते सुरू केलं त्याच्या पुढे एत्तेसलो आणि थोडं काम करून ड्युटी तर निरंतर या सेव जात कितले मना खुश असे गणपतीला सेव करते खुश असतं जो आमगे हांव काम करता असेल पळय श्री सिद्धिविनायक बेनिफिट सोसायटी थंय हांव स्टाफ आशिल्लो कशें की कारणान ते म्हाका शौक ना जाला हांव सोडला सिनियर सिटीजना भितर येयला मस्त खुश झाले थँक्यू तशीच आमगेलो वाटू संतोष अण्ण आसा गुरुदत्त अण्ण आसा कसं सांगताची कितले खुश आहेत हे पुरो सेव करतना आमी सानपणात लागत हांगा येवन कोरनो सेव कोरून महागणपतीन आमकां मस्त साथ दिला आमकां अभिवृद्धी करून दिला म्हणून हांगा आमी कितलेय काम असले हे 5 दिवस आमी रज काडू 5 दिवस सेव करचे हांगा येतात ते आमकां सगळ्यांकय चांग जाला हेजें आम्ही 0 तोगून स्टार्ट केलेले नाव वी वेर एक्सपेक्टिंग की एक एक्स वेल्थ वी विल क्रिएट पण देवान आमकां X+5 दिला ते दिल्ले खातीर न्ही म्हागे ल्हान फावंडर मेंबर ह्या इन्स्टिट्युशनाचो श्रीनिवास कामत हूज 90 इयर्स तांणी हांगा आसताले इज फिजिकली फिट देवान तांकां चड वेल्थ दिनी पण हेल्थ भारी लायक जाला आनी आमी पुरा प्रोफेशनल्स आमी पुरा आमगेले 5 days वी आर टोटली कमिटेड टू GSB सेवा मंडळ आनी आमी आमगेले स्वाम्याल आशिर्वादू आनी आमगेले मंडळाल महागणपतीला आशिर्वादू केन्नाय आमगेलो उठो आसता म्हणून 360 दीस आमकां दिसता इतले म्हळ्यार 5 दीस आमी हांगा आसा म्हणून आमकां एक सांगच्याक भारी खूश जाता मस्त धन्यवाद तुमकां दोग जाणांक थँक्यू तशीच कसं सांगता तुम्ही हांगा मस्त सान दाखवून हांगा आसा 14 years दाखवून पण मालगाड्यान सांगला की 5 दीस हांगा सेव करा ते देवाले 360 days तो तुमकां पळयत म्हणून व्हेरी नाईस मस्त खुश झाला थँक्यू आणि इतले प्रसाद पॅक जाता म्हणटाना एक स्टोर रूम जावका जाता इतले आयटम्स दवरच्या एक जाग जावका तसले एक स्टोर रूम तुमकां आपण व्हरतास भितर याची पळया स्टोर रूम हे हांगा आयलेले तसले फ्रुट्स अशे पुरो पुरा रितीचे कसं पुरा ॲपल तशीच दाळिंब पुरा हांगा स्टोर करून दवरला एक व्हड स्टोर रूम हांणी केलेलो आसा भितर येताना तेव्हा तुमकां दाखोवचे प्रयत्न करता आसाचे हे कडेन येदराकोवचे आनी येस सांगायचे ड्रायफ्रुट्सा पेटी एक पेटी 200 पॅकेट आसा तशी जी 80,000 आमी हांगा स्टोर करून दवरले आसा पॅकेट कळ्ळें बॉक्स ताजे नंतर एक ईच प्रसादा भितर एक गालाम दिवचे आसा मागीर दोनीच म्हळ्यार एप्पल आनी फुल्ल हांगा आमी हें करून दवरता उण्यान म्हळ्यार हांगा एवरी डे अबावट 400 बॉक्स येता कळ्ळें आतां एक दिवस सोडून एक दिवस म्हळ्यार थंय कसर लास्ट हाका कितलो व्हरता की त्या मागीर आमी कसं म्हणटा ते पळयतात हांगा एक व्हडलें स्टोर रूम हांगा अनेक कडेन आसा आमगेले कळ्ळें हांगा जाग ना म्हणून आमी ते भायर दवरता अनेक स्टोर कळ्ळें येस व्हेरी नाईस शिवानंद माम इतली वेळ तुम्ही पॅकिंगा विशयी अशा पुरो तशीच स्टोर रूमा विशयी मस्त सांगले छंद एक सेवा कोणाकय कळना तुमकां गणपती लागीं येवचें जायना कित्याक म्हळ्यार हांगा मातशी बिजी आसता जाल्यार तुमकां मस्त खूश आसा इतली वेळ यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर 40 वर्सां जालीं हांगा 40 वर्सां सेवा करता आसा कळना तुका देवा देवान आमकां पुराय देवान दिलेलें आसा तशें तें मस्त धन्यवाद इतली वेळ उलयले खातीर हे स्पेशल एपिसोड जावन आशिल्ले पॅकिंग करचे प्रसाद कशी पॅक जाता म्हणून तुमकां पळोवन मस्त खूश जावन आसतले तुमगे फॅमिली आनी फ्रेंड्स आवट शेअर करायचे म्हणून सांगून हे एपिसोड हांगा सेंड करता आसा पळयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू